बुधवारा दीस मुरगांवांतल्या रस्त्याचेर आयिल्ल्या झाडांच्यो फांदये कापपाचें काम चालू आसतना थंय हजर आशिल्लो नगर उदरगत खात्याचो मंत्री मिलिंद नायकाक कांय तरणाट्यांनी धुकल्ल्यान तिडकिल्ल्या मंत्री मिलिंद नायकाचे सुमार 200 कार्यकर्त्यांनी पुलीस चौकीचेर मोर्चा काडलो आनी तांकां अटक करपाची मागणी केली. मंत्री मिलिंद नायकान पुलिशेन कागाळ केल्ल्यान मुरगांव पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. तातूंत IPC 323, 341, 504, 506 चे उपकलम 2 लावन 2 तरणाट्यांचेर गुन्यांव नोंद केला. मंत्री मिलिंद नायकान पुलिशेन कागाळ केल्ल्यान सूरज चोडणकारानय मंत्री मिलिंद नायकाच्या विरोधान मंत्री मिलिंद नायक परवानो घेनासतना बेकायदेशीर रितीन झाडां कापतालो अशी पुलिशेन कागाळ केल्या. खंय काळो दीस म्हणून हांव डिक्लेअर करता. गोंय राज्याचो मंत्री, विकास मंत्री, रिप्रेझेंटेटिव्ह, मुरगांव मतदारसंघाचो आमदार लोकांची कागाळ असल्या कारणान थंय लोकांची काम करपाक उबो आशिल्लो हे सडा चाफेश्वरा कडेन. जाल्यार एक गुंडा, हिस्ट्री शीटर, गँगस्टर सूरज चोडणकर अलायस बालन हो मनीस थंय येता. तेज्या वांगडा एक भुरगो हलवाई, राज हलवाई म्हणून, आनी थिंगासर उबो रावता आनी डायरेक्ट मिनिस्टराक अटॅक करता, एसॉल्ट करता. तेचो आमी निशेध करता. आयज हांव सुद्दां एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आयज हांगासर. म्हाज्या वांगडा म्हाजे वांगडी कावन्सिलर आसात. कितें उरले आयज UP बिहार करूंक सोदता. सकाळी 11 जाल्लो इन्सिडन्स, आतां 12 जायत येयल्या. खंय गेलो तो? कितें घ्या पुलिसान तेका आजून भितर उडोवंक ना की जाप विचारपाक आमी पुलिसा कडेन आयल्यात. फक्त आयज थोडे लोक येयल्यात. हे मूठभर लोक आसात. हे सबंद गोंयभर आंदोलन छेडले जातले. अशें जर सुरक्षा जर निवडून दिल्लेले आमदारांक ना जाल्यार परिस्थिती कितें? लॉ अँड ऑर्डर तिने हातीन घेवपाची. ताज्या नंतर थंय PI आयलो. PIच्या फुड्यान कितलो वेळ आसा तो? PIन तेका गाडयेंत कित्याक घालूंक ना? ही जाप विचारपाक आयला आमी. PI आमकां मेळटलो. PI कडेन आमी कितें आहा तें उलयतले. ताज्या नंतर आमी फाल्यां कलेक्टरा कडेन वयतले. तेज्या उपरांत आमी SP कडेन वयतले, DIG कडेन वयतले, CM कडेन वयतले. आमी कोणाक सोडचे ना. हे असले मनीस गुंडा भायर रावन गुंडाराज करूं शकनात हेजो आमी निशेध करता. आनी आयज भाजपा जनता पक्ष आसा हो आमच्या गोरगरिबा लोकांचो, तो आमकां न्याय दितलो ही सुद्दां आमकां पुराय खात्री आसा. आमच्या मिनिस्टराचेर हल्लो केल्लो आसा. फाल्यां सकाळी जर आमचेर हल्लो केलो जाल्यार तेका जबाबदार कोण? हो PI करता कितें? तेणेन फुड्यान आसतना तेणेन जर तेका अरेस्ट करूंक ना, तेजेर अटॅक केलो सराचेर जाल्यार तेका अरेस्ट करूंक ना जाल्यार तो फाल्यां आमचेर कितें करतलो? आमचेर अशें कोणी अटॅक करी जाल्यार आमकां सेक्युरिटी जायी येता. आमकां खरेंच लाजीरवाणी गोश्ट आहे की मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन इतली शांती असली पण हो एकूच व्यक्ती हांगा अशांती निर्माण करता. तो एक्चुअली जशें सांगले प्रमाणे हिस्ट्री शीटर जावन आहा, तेजेर कितलेशेच क्रिमिनल ऑफेन्सीस आहा. त्या मनशाक खरी गरज आहा बाय रुल्स अँड रेग्युलेशन्स कितें आहा पळय तेतूनसून ह्या एरियांच्यान भायर काडून व्हरप आनी ते जाता तितली कडक एक्शन घेवप. आज आमच्या आमदारांनी मंत्र्याचेर हल्लो केलो. बाकीच्या आमदारांक आनी हांव सगळ्या मंत्र्यांक अपील करता की आमच्या प्रशासनाचेर किंवा जे DIGचेर प्रेशर घालून असल्या मनशाक खंयसरूच म्हाका दिसता आख्या गोंयांच्यान तडीपार करपाचो प्रयत्न करपाची गरज आहा. कित्याक हो आयज आमकां जाल्यार फाल्यां आनी कोणाक तरी दिसतलो. कित्याक हेच्या पयलीं निवडणुकीच्या टायमार हेणी जो दहशत निर्माण केल्लो त्या दहशताचेर तेजेर कितलेशेच ऑफेन्सीस रजिस्टर जाल्ले तरी आसतना तो कायद्याचे खंयसर तरी कसोटींसून भायर सुट्टा. पण ह्यान फुडें भायर सुटपाचो ताका मार्ग दवरपाचो ना. आयज आमची जी ही भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ले कार्यकर्ते आहा हो फक्त ट्रेलर आहा. फक्त आयज आमी जितल्या कळ्या तितल्याच. फाल्यां पर्यंत तो अरेस्ट जायना जाल्यार निदान 5,000 लोकांचो मोर्चा घेवन आमी पुलीस स्टेशनाचेर येतले आनी ताका अरेस्ट कर. हांव जाणा आमच्या कंप्लीट कॉन्फिडन्स आहा की आमचे पुलीस सक्षम आहा ताका करपाक. पूण तोय तितलोच कितें आहा चोर वांटो काडून पळोवपाची वाट करता. पूण आतां तेजी चोर वांटो बंद जाल्ले आहा. तेणेन स्वताक सरेंडर करचो ना जाल्यार पुलिसांनी सगळे वटेन ताका तडीपार करून हाडपाचो आनी हांगा भितर घालपाचो. इतलेंच आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मागणें आहा आनी त्या मागणें आमकां PIन कमिटमेंट दिलें की आमी हांगासरल्यान वयतले. तेच्या पर्यंत आमी पळया आमकां कमिटमेंट दिसर आमी हांगाच उरतले. अख्खे गोंय शांत आहा. फक्त किल्लेस जो चल्ला न्हू मुरमुगांवान चल्ला. खंयचे नाफ्ताचे प्रॉब्लम, खंयचे रोड वायडनिंगाची, लोकांची घरां मोडपाचे प्रॉब्लम. अरे आमी अक्षरशः विटले सारके. म्हाका हांकां हे जे BJPचे कार्यकर्ते आहा फस्ट नांव घेवन उलोवंक सोदता. मुरारी बांदेकर म्हणून एक BJPचो कार्यकर्तो हाल्ली गेला दिसता. पयलीं वाजाक खाल्लो, मागीर आमच्या पात्रांवाक खाल्लो, आतां तेका खावपाक गेला. बरें जावं तेजें. तो सांगता बालन उर्फ सूरज चोडणकर खंय? हिस्ट्री शीटर. हिस्ट्री शीटराचो अर्थ हेका खबर आहा कितें तो?
हांव विचारूंक सुद्दां हिस्ट्री शिटराचो अर्थ हेणे आमकां सांगपाचो कितें तो. अरे खूब लोक अशे क्रिमिनल आहात जेंच्यांनी पयलीं आपलो बॅकग्रावंड सोडून बरें कितें करपाक आयज तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करता, पॉलिटिकली इनवॉल्व आहा. म्हाजें हिसपान जाल्यार हांवें ताका पळयलें जाता इतली बरी कामां केल्यान तेणी. आनी हिस्ट्री शिटर खंयचो? हिस्ट्री शिटर तुमच्या वांगडा आहा, मिलिंद नायक. मिलिंद नायक हो आख्ख्या मुर्मुगाचो सत्यानाश करपी हो मिलिंद नायक. इल्लिगल घर बांदपी कोण? मिलिंद नायक. नाफ्ताची बोट हाडपी पयलीं हेची स्टेटमेंटां कितें? तितून स्लज आहा, हें आहा, तें आहा. लास्टाक ते नाफ्ताच्या पायपलायनी कडेन आपुणूच उबो रावलो. हांव म्हणटा कितें सांग, आमी झाडां कापूंक जर थंय दिना तुमकां न्हू, मिलिंद नायक एक मिनिस्टर, ताका थंय येवन थंय फटफटपाची गरज ना. तुजे डिपार्टमेंटाचे मनीस आहा मरे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहा, बाकीची कोण कोण आहा, पुलीस आहा, गू आहा, माती खबर आहा. अरे तांकां हाडून घाल मरे भाड्याक थंयसर. तुका रे कितें कसली गरज? आतां तुका जर सपोज जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार मरे आमी आतां 11:30 आमी काल आतां एक डिसिजन घेतला हेची घोटी भरपाची म्हणून. कळ्ळें तुका? आनी फुलां माळपाची तेची. कळ्ळें तुका? कित्याक सांग, उठ सूट हे वास्को पुलीस स्टेशनाक हांवें खंय तरी वाचला पळय फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा म्हणून. कित्याक बरें पुलीस स्टेशन आमचें. कळ्ळें तुका? हो जी आमची मुर्मुगाची शांतता आहा न्हू ती भंग करपाक सोदता. दिस इज क्लियर कट एक्झाम्पल दॅट यू नो जो मिनिस्टर लोकल MLA जो आसा पळय तो आपल्या पावराचो मिसयूज करता. कसली गोष्ट जर लिगली केली कोणूच हिंगासर अगेन्स्ट वयचो ना, कोण तुका आडोवपाकूय येवचो ना. इट इज इलिगल आमी जर कितें करता जाल्यार. आनी दीस रूल्स जे आसा पळय ते सगळ्यांक लागतात. सपोज झाड कापता, तूं कितेंय करता, वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट, बट यू शूड टेक अ प्रॉपर परमिशन. तूं फाल्यां झाड कापतलो आनी मागीर तुका जर हांवें विचारलें जाल्यार तूं म्हणटलो की आमी तुज्या डेव्हलपमेंटाच्या आड येता. वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट. तुवें बऱ्या खातीरच कापलां आसतलें झाड, बट यू शूड हॅव अ प्रॉपर परमिशन फ्रॉम दी ऑथॉरिटी. वेन आय कॉल्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तेंच्या कडेन म्हजे कॉल डिटेल्स आसात. सो ताका कॉल केल्यार दे वर सपोज टू कॉल मी विदीन हाफ एन आवर की ताका स्टे ऑर्डर कशी हाडपाची. ते म्हाका सांगता की ताका बरं तूं लिगल कंप्लेंट कर. झाड कापल्या उपरांत आनी कसली कंप्लेंट करपाची. सो ताका खंय तरी फ्लायींग स्क्वॉड आसा, कितें आसा. जेन्ना पुलिसांक सांगलें, पुलीस कितें म्हणटा, वी आर जस्ट हियर टू बी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन चॅक करपाक. सो म्हाका एक्झॅक्टली कळना. जर तुमकां जाय तशेंच करपाचें आसा जाल्यार तुमी फाल्यां घरांय मोडा लोकांची, झाडांय मोडा आनी लास्टाक तुमी बी जीव दिया. लास्ट बेस्ट थिंग इज दॅट. कित्याक इलिगलिटी इतके गोश्टी आसा सारके न्ही कळटा. पर्सनली घेतात. कोणी तुका कितें म्हटलें जाल्यार ही इज डुईंग अ इलिगल थिंग. हें कशें अशें कशें जावपाक शकता? दॅट इज अ लॉ. यू फॉलो दी प्रॉपर लॉ. नो बडी वील गो अगेन्स्ट यू. आमच्या हार्बर पोलीस स्टेशन म्हणून आयज हांव कावंटर कंप्लेन घेवन येयला मिलिंद सगूण नायकाचेर की काल तिने म्हजेर फॉल्स एलिगेशन घातला की हांवें ताका दुखल्लो आनी हांवें ताका गाळी घातल्या म्हणून. खंयचेर रियलिटीन सगळे फॅक्ट सेपरेटूच आहा. आनी थंय जे कोण विटनस आहा, थंय जे कोण रावल्ले आहा तांकां खबर आहा बाबा थंय इन्सिडंट कितें घडला, की कोणी कोणाक दुखल्ला आनी कोणी कोणाक कसली उतरां दिल्ली आहा ती. आनी हांवें ताका जेन्ना विचारलें, अरे बाबा हे तूं झाड कट करता न्हू, हेजेर तुजे कडेन परमिशन आहा? तो म्हाका सांगता, तूं विचारपी कोण? वयल्यान तूं विचारी कोण म्हणटा आनी तो येवन म्हाका धुकलो लागलो. कळचें? आतां तूं म्हाका सांग, हे जे झाड आहा ते हो इल्लिगल कट करता, ते आडोवपाचें न्हू, ते विचारपाचें न्हू. वो आपल्याक जाय तें करूंक शकता, जाय तेची झाडां कट करूंक शकता. आतां हेज्या कडेन जेन्ना कसलेच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीचें परमिशन ना, हेज्या कडेन कसलेंच परमिशन ना, तरी हो झाड कट करपाक वयता आनी हो झाड कट करता. आनी हिणें झाड कट सुद्दां केलें, तेजेर पुलिसान कसलीच एक्शन घेवंक ना. वयल्यान पुलीस म्हाजेर एक्शन घेता जो कोण झाड आडोवंक सोदतालो, झाड कट करूंक दिनासलो. हांगा लॉ पळय कशें चलता तें. वयल्यान तेजे सपोर्टर्स आहा तेजे कितें म्हणटा की म्हाका तडीपार करपाचो, कित्याक हांव झाड आडयता म्हणून, आनी ताका हांगा दवरपाचो कित्याक तो झाड कट करता म्हणून. हे पळय तेजें उलोवप पळय कशें आहा तें. अरे मुर्खांनी, कोण झाड आडयता ताका तडीपार करता काय कोण झाड कट करता ताका तडीपार करता? आनी तडीपार कोणाक करपाचो हांगा हे तुमी सगळ्यांनी सांग, की झाड कट करता काय झाड आडयता तो झाड कट करून. म्हाका अशें दिसता हे जे काल कितें कितें उलयताले की हांव खंयचो हिस्ट्री शिटर, खंयचो गुंडा. ओके, हांकां हिस्ट्री शिटर गुंडा म्हणजे कितें तें खबर आहा. अरे मुर्खा, तुजेर कितले केसी रजिस्टर आसले न्हू, तूं हिस्ट्री शिटर जायना. कितले केसी आसले तूं गुंडा जायना. अरे एक तरी केस तेंच्यांनी प्रूव करपाक जाय. असले कितलेच जाण आसतले मरे लाचार मनीस बेश्टेच पुलीस स्टेशनार धांवपी. हो सगळ्यान व्हडलो लाचार. पयलीं एकदां येयलो इलेक्शना कडेन आनी सांगपाक लागलो की बायलांक घेवन येयलो आनी हांवें बायलांक घट धरली. बायलांचो जेन्ना स्टेटमेंट गेलो बायलांक आपणाक कांय करूंकूच ना म्हणून. परत आतां येयलो धांवोन की आपणाक दुखल्लो म्हणून. होच दुखलता, होच गाळी घालता आनी होच कंप्लेन करता की हांव हेका दुखलता आनी गाळी घालता. आनी पुलीस हेजी कंप्लेन रजिस्टर करता विदावट इन्वेस्टिगेशन, विदावट इन्क्वायरी.
भितर कांयच करनासतना डायरेक्ट कंप्लेन रजिस्टर करता. तशीच हांव ही आयज कंप्लेन घेवन येयला की पुलिसांनी जशी म्हाजेर कंप्लेन रजिस्टर केला सेम वे तेजेर कंप्लेन रजिस्टर करपाचें. कित्याक हो लॉ सगळ्यांक सारको. पोलिसांनी कितें एश्युरन्स दिलो? पोलिसांनी म्हाका एश्युरन्स दिलो की ते कंप्लेन रजिस्टर करतले, की आपले जे सुपरवायझर्स आहा न्हू ताका ते इन्फॉर्म करतले, हे केसीचेर स्टडी करतले आनी मागीर केस रजिस्टर करतले. हे म्हाका सांगता. काल तेंच्यांनी तशें करूंक ना. काल तेंच्यांनी जेन्ना एक एप्लिकेशन दिलें त्या एप्लिकेशनार तेंच्यांनी केस रजिस्टर केली विदावट एनी इन्क्वायरी, विदावट एनी इन्व्हेस्टिगेशन. खंयचेर हो प्रोसिजर सगळ्यांक सेम आसपाक जाय. आतां जेन्ना म्हाजी कंप्लेन येयला तेन्ना ती कंप्लेन तेंच्यांनी रजिस्टर करपाक जाय आसली. ती कंप्लेन ते कित्याक रजिस्टर करना? ह्या कंट्रीन लॉ इक्वल कित्याक ना? ही इनइक्वलिटी कित्याक? हे डिस्क्रिमिनेशन कित्याक? फक्त हो गव्हर्मेंटान म्हणून तूं कोणाक सांगता तेची कंप्लेन रजिस्टर करपाची? गव्हर्मेंटान म्हणून तूं कोणाक सांगना ती कंप्लेन रजिस्टर करपाची न्हू? म्हटल्यार तूं सांगता ते फायदा. हांगा PR, DSP, SP, IG हे कोण न्हू? तूं कितें करता ते फायनल. आनी म्हाका जाय की हेजेर पुलिसांनी प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करपाची. जाय जाल्यार ही केस क्रायमाक दिवपाची की कोणी कोणाक धुकल्ला हेचेर सारकें कळटलें, कोणी कोणाक एब्यूज केला हे सारकें कळटलें. हो थंय 500-600 लोकांक घेवन उबो आसलो, आमी दोग जाणां, आमी हेका धुकलतले, आमी हेका एब्यूज करतले? हे कॉमन सेन्स मरे. हो येयला आनी सांगता की आमी धुकल्ला म्हणून. रियलिटीन हिणें म्हाका धुकल्ला, खंयचे हिणें म्हाका एब्यूज केला. आनी हो आमचो गोवाचो CM आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत, हिणी ही केस स्टडी करपाची. हिणी ही केस आहा ती क्रायमा कडेन दिवपाची, नाजाल्यार बरो कोण ऑफिसर आहा तेजे कडेन दिवपाची. हे डेप्थान वचपाचें आनी हेचे फॅक्ट फायंड आउट करपाचे. बाबा कोणी कोणाक धुकल्ला, कोणी गाळी मारला, मागीर तेजेर तसो रिपोर्ट फायंड आउट करून. पळय काल एक जी इन्सिडंट घडला तो परत एक दाखोवन दिता की परत ही फटींगपणां जी चल्ल्या पळय तेजेर आदारीत आसा म्हणून. एज अ सिटीजन सगळ्यांक रायट आसा, तो कोणूय आसूं, मिलिंद नायक तो मिनिस्टर आसूं, बट इज अ पब्लीक सर्वंट. आयज तो पब्लीक सर्वंट आसा. आयज तेणेन तेजो आन्सर दिवंक जाय आसलो, बाबा तुजे कडेन परमिशन आसा काय ना. वयल्यान तो ताका विचारता, बाबा तूं कोण विचारपी आपल्याक. ही लँग्वेज एक पब्लीक सर्वंटाची आसूंक जायना. त्या पब्लीक सर्वंटाची जी लँग्वेज आसा तेणेन ताका प्रोड्यूस करूंक जाय आसलें. कित्याक तेजे कडेन जे परमिशन नासलें टोटली इलिगली तो कट करतालो. मिलिंदान स्टेटमेंट दिल्लो आसा कित्याक जेन्ना झाड मुळांसून कट करता तेन्नाच परमिशन लागता म्हणून. हो येदोळो मिनिस्टर आसा ते तकलेन काय तो बोटो धरतलो की ताका कांय खबर ना लिगली कितें आसा तें. कित्याक जे मनशाक झाड खंयचे इवन एक फांदी कट करतलो तूं झाडाची, जे व्हडलें झाड आसा जाल्यार ताका सुद्दां परमिशन लागता, फॉरेस्टाचें परमिशन लागता. आयज तेणें तें झाड पिंपळाचें झाड आसा तें फूल ट्रीम केल्लेलें आसा विदावट एनी परमिशन कांयच ना. तेणें फॉरेस्टानसून परमिशन घेवना, खंयसून परमिशन घेवना आनी उलटे बालनाचेर केस घातलेली आसा. सो हे जे चल्लां पळय ती डिक्टेटरशीप चल्ला पळय सड्याचेर आनी सगळ्यांक लोकांक जर तो धमकोवपाक सोदता पळय ही दादागिरी लोक तेजी पोसून घेवपाचे ना.